वर्सांचो 15-20 वर्सां वयलो हो प्रोजेक्ट आज पूर्णत्वाक आयला. एक सुंदर अशें सुसज्ज अशें मार्केट जे प्रत्येक वास्कोकाराक नुस्तें आमी गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना आनी नुस्तें हाडपाक येतना अत्यंत बुरशा कंडिशनान आशिल्लें जें मार्केट आशिल्लें तें सोडून आज क्लीन हायजिनीक हातून आमकां नुस्तें विकत घेवपाक मेळटलें. हांव एक गृहिणी म्हणूनय सांगता आनी टोटल म्हणजे आज म्हाका सगळ्या वास्कोकाराचें इमोशन तुमकां सांगता. आज जे जे लोक म्हाका मेळ्ळा ते खूब लोक अशें सांगता की परत आमकां आतां नुस्तें हाडपाक येवपाक मेळत. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जांणी प्रत्येक फावटी आमच्या आमदाराक सपोर्ट दिला. तशेंच आमचे युनियन मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे जांणी वास्को खातीर म्हाका दिसता केन्नाच ना म्हणून ना. आमचे खुबशे प्रोजेक्ट ती सुद्दां अंडर चालू आसा. सिटीनूच कितलेशे चालू आसा आनी आमचे आमदार दादी वास्को शाराच्या वास्कोचे आमदार दादी साळकर जांणी वास्को खातीर आपले सरपंच म्हाका दिसता नॉट ओन्ली एज माय बेटर हाफ पूण म्हाका दिसता एक पॅशनान तांणी वास्को खातीर सदांच काम केलां. कितें तरी बरें वास्कोकारांक दिवचें कित्याक आमी स्वता जेन्ना ह्या शारांत रावता आनी प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां पणजे किंवा मडगांव वचचें पडटा तशें जावचें न्ही आनी वास्कोकारांनी आपलो पयसो वास्कोनूच मोडचो अशें जेन्ना आमकां दिसता तेन्ना म्हाका वी आर वर्कींग ऑन दोज लायन्स. आमचे खुबशे प्रोजेक्ट आनी जावपाचे आसा. आमचे गार्डन जातले स्वतंत्र पथाचे आज प्लेक अनावरण जालां. आमचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. खूब तेंप अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर रोड रिइन्स्टेटमेंट जावन फुटपाथाचो जो जे लोकांक त्रास जाले ते सगळे त्रास आतां हळू हळू काबार जातले. येता ते 6 म्हयन्यांनी आमी हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट म्हणजे स्वतंत्र पथाचें जे ब्युटिफिकेशन आसा ते कंप्लीट करून फुडल्या प्रोजेक्टाक हात घालतले. हेजो चेअरपर्सन म्हणून कोणी आसूं तो आयज खुशेची गजाल कित्याक हो प्रकल्प म्युन्सिपाल्टीचो फोंड म्युन्सिपाल्टीचो जागो म्युन्सिपाल्टीचो आनी आमदारान जो इनिशिएटीव घेतलो हें करपा खातीर खरेंच तेचे मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हणटा. वास्कोकार रावलेले हें डेवलपमेंट अशें केन्ना जातलें काय म्हणून आनी हो आमचो एक पयलो प्रकल्प वास्कोचो आनी हे पयले फीश मार्केट जे तुमकां दिसतात पळोवपाक इतलें सुंदर ते म्हाजें इतलेंच मागणें आमी आतां केलां ब्युटिफाय केलां सगळें दिलां ते सोसायटीक दिलां फिशवाल्यांक दिलां पूण तेंच्यांनी खंय तरी हें मेनटेन दवरचें इतलेंच हें आसा आनी कांय ना. भरपूरशे प्रकल्प येयलेले आहा पूण ते दिसना. सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा मागीर आमचो फूड कोर्ट आसा खंय तरी मातसो परत ताका एक ब्रेक पडलो पूण येणाऱ्या ह्या म्हयन्या भितर आमी तोय सुरू करतले. तोय बीन फूड कोर्ट आसा तो आमच्या गोंयकाराकूच आसा. आमचे खंय तरी गोंयकार कळंक बाबा रातचे बीन कितें च्या पिवपाक जाय हें करपाक जाय तो बरो प्रकल्प आमी काडलेलो. मोर देन 180 crores फूड कोर्ट तो. तशेंच आमचे आनी एक फीश आमचे एक भाजी मार्केट आसा ते ऑलरेडी 6 म्हयने जालेले आहा. ते रेडी जाला आमचो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी जाला बांदपाचेर हेचेर आसा पूण खंय तरी तेंच्या भितर उलोवप चालू आनी ते खंय तरी हें जायना नाल्यार येणार त्या 6 म्हयन्या भितर तोय बरो प्रकल्प आहलेलो. हांव मागता खंयच्याय गोश्टीक तुमी बसचे खंय तरी आडखळी हाडिनाका. आमी कितें करता ते वास्कोकाराच्या उदरगती खातीर वास्कोच्या लोकां खातीर करता पूण तुमी सगळ्यांनी साथ दिवचो. स्टेबल काउन्सिल हेल्प केलं. हां स्टेबल काउन्सिल हेल्प केलं म्हणटा. दीस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आसतलें वी आर ऑल 25 काउन्सिलर्स आमी वांगडा आसा कित्याक वास्को खंय तरी फाटीं आसलेले म्हणून त्या खातीर सगळे वास्कोकार आयज आय एम द चेअरपर्सन इतलीं वर्सां रावलो तेचें खंय देव बरें करून नाल्यार कितें आसलें तें आमकां नांव पडलें म्युजिकल चेअर म्हणून खंय तरी तें खंय तरी बंद जालां येणाऱ्या काळान कोणूय चेअरपर्सन आसूं न्ही पूण तेणी तर असोच दवरलो आनी असोच रावलो जाल्यार उदरगत जातली. म्हाका दिसता हे वास्को फीश वेंडराचो जो म्हाका दिसता मोर देन 25 years जो डिमांड आशिल्लो की बाजार तो सारको जावचो म्हणून. पयलीं तो आदलो MLA मिस्कितान तो जागो दिल्लो तांकां आनी बायलांनी आपणाच्या पयशांनी हो तो बाजार बांदलो बट द डिमांड वॉज टू हॅव अ फूल फ्लेज मार्केट आनी म्हाका दिसता खंय राजीव बाबान इनिशिएटीव घेवन आमी जुलायान 2022 MOU सायन केले आफ्टर नेगोशिएशन आनी खंय ना खंय जे हे नेगोशिएशनाचेर म्हाका दिसता हेंचेर सोल्युशन येयलें आनी हे सोल्युशनाचेर फायनली वी हॅव अ मार्केट फॉर मुरगांव तालुका आनी हे म्हाका दिसता इट वील बेनिफीट द फिशर वुमन. आयज वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा सरकार म्हाका दिसता हिंगा खंय ना खंय बायलांक हेजो भरपूर बेनिफीट जातलो आनी तसोच हांव मागता राजीव बाबाक की वास्को शारांत जायते व्हडले मुद्दे आसा पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅनूय आसा खंय ना खंय डायलॉगान
खंयचे खंय सोल्युशन हाडपाक खंय हें पोल्युशन कमी करपाक तेजेरूय आमी आशेन रावतले आनी होपफुली सम सोल्युशन वील कम विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑल्सो. थँक्यू.